विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार आतां पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। आदले खेळा मंत्री रमेश तवडकारान हालींच आपल्या उलोवपांतल्यान म्हणिल्लें की भाजपाचे कांय आमदारांक फाटल्या वेंचणुकेंत जो पराभव मेळ्ळा ताका भाजप पक्ष जबाबदार आसा। मात हें विधान एकदम चुकीचें आसा। तांच्या उलोवपांत तथ्य ना म्हण आदलो पर्यटक मंत्री दिलीप परोळेकार उलयला। RDX गोवा खातीर साळगांवच्यान गौतम शिरोडकार। गेले आठवडेभर गोयची वर्तमानपत्रां गोयचे इलेक्ट्रॉनिक मिडियान आमी पळयलां आसतलें की आमचे आदल्या सरकारांतले एक मंत्री बाब रमेश तवडकर हेंच्यांनी मुलाखत घेवन पत्रकारांक म्हायती दिल्ली आसा की तेज्या फुडल्या कारकिर्दी बाबतींत आपूण कशें चलयतलो कितें करतलो हें दिल्ली आसा। पण तेज्या बरोबर तेणी एक वक्तव्य केल्लें आसा की 2017 सालाच्या विधानसभेक जो कांय आमदारांचो पाडाव जालो तितून म्हाजो जालो। हांव साळगांव मतदारसंघान व्हरलो। शिवोले मतदारसंघान आमचे दयानंद बाब मांद्रेकार, तेवटेन किरण कांदोळकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकार सर, आल्लेकार सर अशे खूब जाण त्या वेळार पडले आनी हेजो सगळे जे बोडक्यार जे मारला हे तेणी BJPचे मारलेलें आसा की BJPन तेंचो पाडाव केलो, बहुजन समाजाक सोंपोवपाक तें एक षडयंत्र आसलें अशें म्हटलेलें आसा। त्या खातीर आयच्या ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाका तांकां सांगपाचें आसा बाब रमेश तवडकाराक की हें जें षडयंत्र आनी कितें जें म्हणणें आसा बहुजन समाजाक सोंपोवपाचें म्हणटा पळय तो तें तेणी दुसऱ्याच्या माथ्यार किंवा आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या माथ्यार मारचें न्हू। कारण तो विसरता 2012 सालाच्या इलेक्शनाक आनी तेज्या पयल्या इलेक्शनाक सुद्दां ह्याच भारतीय जनता पक्षान तेका भारतीय जनता पक्षाचो आमदार केलो, मंत्री केलो आनी एक बऱ्यापैकी कार्यक्षम मंत्री म्हणून ताणें काम केलें जाल्यार तो आयज म्हणूंक शकना। पार्टेन सर्वे करून हें केल्या नंतर सगळ्यांक कोणाक मतां आमच्यो तिकेटी दिवपाक जायो, कोणाक उमेदवारी दिवपाक जायो त्यो सगळ्यो दिल्यो आनी त्या प्रमाणे रिजल्ट लागले। तेका जर दिसता की आपली कारकीर्द दुसऱ्या पक्षान वचोन किंवा इंडिपेंडंट वचोन जर फुडें वयतली जाल्यार डेफिनेटली तेणी ती आपली कारकीर्द घेवन फुडें वयचें। पूण भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्वाक किंवा पक्षाक तेणी नांवां टोमणे दिवन हें करचें न्हू अशी म्हाजी तेका एक विनंती आसा। आयज भारतीय जनता पक्षाचें सरकार हें गोंयांत चल्ललें आसा। तेज्या बरोबर सायडीक आमचे जे काँग्रेस भाव आसा, काँग्रेस पार्टी आसा, पळयता आमी गेले 15 दीस कर्नाटकान जो बदल जाल्या नंतर इलेक्शन जाल्या नंतर की गोंयानूय सरकार करतले म्हणटा तांकां सरकार करपाक कोणी आडयला? म्हाका दिसता कोणीच आडोवंक ना। आयज सरकार हें जाता गो घडटा हे संख्याबळाचेर आपली तेंचे कडेन कितकी संख्या गोंयान जर सरकार करतलो जाल्यार 21ची आमदार जाय आसता आनी अवश्य तेणी 21 संख्या उबी करची आनी सरकार करपाक फुडें सरचे। त्या भायर तांकां अशें एक प्लॅटफॉर्म आसा जे विधानसभेन जेन्ना विधानसभा चलता त्या विधानसभेच्या प्लॅटफॉर्माचेर विधानसभेत तेणी आपले प्रश्न मांडून लोकांचे प्रश्न आहा ते सुटावे करचे। सरकार घडोवपाक जाय, फुडें व्हरपाक जाय, खंयचें सरकार जावपाक जाय त्या खातीर तें एक म्हाका दिसता बरें माध्यम आसा विधानसभेचें लेजिस्लेचरचें ते तेणी हाताळचें आनी मागीर लोकांक बाकीच्यो दुसऱ्यो काणयो आहा पळय त्यो काणयो सांगपी।